भाव भयणीनो, किरीत आशिर्वाद आयज आमी आमच्या सगळ्या मोटरांचेर आनी मोटरां चलोवपी आसात तांचेर मागता. आमची पयणां, आमच्यो जर्नीज ज्यो आसात ताचेर आमी आशिर्वाद मागता. हें मागणें जाल्या उपरांत तुमच्या मोटरांचेर आनी तुमचेर हो पवित्र उदकाचो शिंवर पडटलो. जीं कोण आयज हांगासर पावूंक ना तांचेय पासत आमी मागुया. तांच्याय मोटरांचेर, तांच्या पयणांचेर, तांच्या जर्नीचेर, तांचेरूय आशिर्वाद घाल म्हूण हे मागणें आमी देवाक उबारुया. शिपलोन आसलेल्यांक एक करचे खातीर क्रिस्त देवाचो पूत संवसारांत आयलो. देखून मनशां मदें परस्पर एकवट हाडूंक मजत करता तें सगळें देवाचे येवजणे प्रमाणें आसा म्हणून येता. जांकां पर्वत, दर्या वो जाग्याची अंतर वेगळीं करतात, तांकां नव्यो वाटो वो नव्या नमुन्याचीं वाहनां एकामेका लागीं हाडटात. ही साधनां तयार केल्ल्यांचेर आनी तांचो उपयोग करतल्यांचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मागुया आनी तो आपलो आदार दिवन तांकां दयाळपणी राखूं म्हूण प्रार्थुया. आयचें देवाचें उतर आमी नियाळ्ळां तें आमच्या मनान हाडुया. जायते फावटी घडये आमी बिटवीन द डीप सी एंड द डेविल आसपाक शकता, जाल्यार असल्या परिस्थितींनी आमी सदांच देवाचेर खोल विस्वास दवरूंक आनी आमची पयणां जी आमी सुरू करता आनी परतून येता तें आख्खें आमचें पयण, आख्खी आमची जर्नी आमी देवाच्या हातान घालूंक आनी देवाच्या हातानूच आमी आमचीं मोटरां घेवन चलूंक आमकां कृपा मागुया. आमचो जबाब जावं दी, आमची पावलां तुजे वाटेन चलय सुमिया म्हणुया. आमकां आमच्या बापाच्या घरा पावूंक सोमी जेजू क्रिस्तूच वाट देखून ताका आमी खालतेपणी आमची मागणी उबारता. जबाब, आमची पावलां तुजे वाटेन चलय सुमिया. सुमिया जेजू, तूं मनीस जालोय आनी मनशां मदें जिवंक तुका खुशी जाली. तुज्या आसण्यान घोट जावन तुज्या मोगाच्या वाटांनी आमी सदांच चलूं. जबाब, आमची पावलां तुजे वाटेन चलय सोमिया. सोमी जेजू, शारा शारांनी तुवें तुजी बरी खबर परगटली आनी पिडेवंतांक बरी केली. आमच्या रस्त्या चौक्यांनी आतांय भोंव आनी तुजे कोनवाळेन आमकां बोळ दी. जबाब, सोमिया जेजू, दर्यान पयण करतल्या तुज्या शिसांक तूं लागींच आसलोय आनी तांकां सगळ्या संकश्टांतले तुवें निवारले. ह्या संवसारांतल्या विघ्ना वादळां मदें दयाळपणी आमचे बरोबर तूं राव. जबाब, सोमिया जेजू, पयणार आसलेल्या तुज्या शिसांचो सांगाती जावन तांचे बरोबर तूं वाट चलतालोय. आमच्या पयणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्या उतरांनी आमचीं काळजां पेटय. जबाब, सोमिया जेजू, स्वर्गार चडून तुवें सर्गीची वाट आमकां उगडली. आमकां ह्या संवसारांत पयणार आसलेल्यांक सांबाळून व्हर आनी तुज्या बापाच्या घरा निवास जडूंक आमकां फावो कर. जबाब, सोमिया जेजू, तुवें आमकां तुजे मायेचीं भुरगीं कशीं तिचे आदीन दिलीं. तिचे विणवणेन आमचें पयण सुरक्षीत कर. शेकी तुका पळोवंक आनी तुजें सवें सदांकाल संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. जबाब, खेरीत भाशेन रस्त्यांचेर उपसयग जायते घडटात, एक्सिडेंट जायते घडटात. ह्या उपसयगान जीं कोण सांपडटात तांकां फावो ती मजत आनी इलाज पावय आनीक मोटरां चलयतल्यांक ह्या उपसयांगांतलीं निवार म्हूण आमी मागता बापा. जबाब, जायतीं जाणां मोटरां घेवंक सोदतात, तांचे लागीं घोडये फावो तितले दुडू नात. जाल्यार असल्यांक खेरीत भाशेन जीं कोण गरजेक आसात तांकां फावो तो आदारूय दी म्हूण आमी मागुया. आमची पावलां तुजे वाटेन चलय सोमिया. सगळीं आमची मागणी एक करून बरोबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणी पडूं दिवं नाका, वायटांतल्यान आमकां निवार. प्रार्थुया. सर्पद्विदार देवा, स्वर्गा संवसाराच्या रचणारा,
तुजे अगणीत जाणवायेन मनशाक सोबीत सुंदर आनी व्हड व्हड वस्तू करूंक तुवें निर्मिलाय. ह्या वाहनाचो उपयोग करतलीं आपलें पैण जागृतायेन आनी सुरक्षीतपणी करूं, शाणेपणी आपणाचो आनी हेरांचो जीव राखूं, अशें जावं कामाक वेतना जावं विसव घेतना. क्रिस्त पैण सांगाती वाटेर आपणा बरोबर आसा म्हूण ती बगूं. तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या पैणाचेर आनी तुमच्या वाहनाचेर आशिर्वाद घालूं. Dear Saint Christopher, protect me today in all my travels along the road's way. Give your warning sign if danger is near, so that I may stop. While the path is clear, be at my window and direct me through. When the vision blurs from out of the blue, carry me safely to my destined place, as you carried Christ in your close embrace. Amen.